नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबर विस्तारान. नगरपालिका कायदो दुरुस्ती अध्यादेशाक राज्यपालाचो बावटो. नगराध्यक्ष उपनगराध्यक्षाचे वेंचणुकेक आतां सिक्रेट मतदान ना. मडगांव नगराध्यक्षाचे वेंचणुकेंत कांड जाले उपरांत सरकार पक्षान कायद्याकूच हात घालो. काँग्रेस म्हणटा राज्यपाल केरळांत आसतना ताची सय वापरून लोकशायेची हत्या. दुरुस्ती रिजेक्ट करची म्हूण काँग्रेसीचें राज्यपालाक निवेदन. गोंय योग्य मार्गार आसा, योग्य गुंतवणूक येता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. GCCI, FICC आनी इन्व्हेस्ट इंडियाच्या 2 दिसांचे इन्व्हेस्ट गोवा परिशदेचें उक्तावण करतना तो उलयलो. सरकारान खंय GCCIक 75 नव्या इन्व्हेस्टमेंट युनिटांचें टार्गेट दिलां. गोंयांत गुंतवणुकीक ही योग्य वेळ म्हूण पर्यटन मंत्री रोहन उलयलो. We are actually on the right track with the Mopa International Airport, with the port connectivity, with the rail connectivity and with the road connectivity. So definitely, in the coming days, we are on the right platform. So on a Gati Shakti, so everything will be on one platform, and to plan the industry in a different sectors, we are using this platform. So definitely with investment, whatever the coming in the state, is right investment is coming in state. For this investment summit 2022, already we had asked for the GCCI and coming for Azadi Ka Amrut Mahotsav, we have asked them at least 75 different investment should come in the states. I feel this is the right time for somebody to invest in Goa. As the government looks at employment and revenue opportunities for the state, it's a right time for you because we have a lot of things happening. I think the videos have showcased everything possibly, right from ease of doing business, a single window, the opportunities that are available, and the stalls outside will speak a lot more than what it is here. I've had the opportunity to interact with a few of my friends here from the industry who are part of different associations in the country. The thought process looks to be very energetic because end of the day, the Prime Minister's vision under Atmanirbhar, our CM's vision under Swayambhurna Goa, we have a lot of things to do. And when we look at Akhanda Bharat, there are so many opportunities that are available that are opening up. Today we can proudly say and stand and say that we are Indians and that's our pride. मंत्री तुमच्या दारी. वास्को खारेवाड्यार जेटी जातलीच. सरकाराचो पुराय यत्न चल्ला. रस्त्यार भोंवपी गोरवांक हाताळूंक जनावरां सांबाळ खातें पालिकांक अर्थीक आदार करतलें म्हणून मंत्री निळकंठाचें मुरगांवां उतर. तेवटेन गोविंदान मडगांव रवींद्र भवनांत चिलर प्लांट उक्तो केलो. शेतकी मंत्री रवी सांग्यार रानवटी जनावरांच्या उपद्रवाचेर उलयला. 14 ऑक्टोबर मेरेन मुख्यमंत्री सोडून 11 मंत्री 12 तालुक्यांनी तुमच्या दारी. दरेक मंत्र्याच्यो अधिकाऱ्यांक घेवन तालुक्यांनी लोकांच्यो गाठी भेटी. नुस्तेमारी आनी गोरवां सांबाळ मंत्री निळकंठ मुरगांवां. गव्हर्मेंटाचे फंड बरो आहा, सगळें आहा. खंय सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे आसल्या कारणान ते डेलिगेट्सून ते एप्रुवलां आनी तेंची सेक्युरिटी हेज्या खातीर खंय तो विलंब जाता. पूण आतां वास्को जेट्टी ती बांदून दितात म्हणून सांगला. आतां हांगा हेंचे रॅम्प, नेट मेल्टिंग शेड, बाकीच्यो ज्यो गोश्टी आहा ह्यो आमी हे केल्या. ह्यो त्यांच्या बरेपणान तेंचे कडेन रिलेशन करून हे आमी प्रश्न सोडोवपाचे आमचे. जेट्टी ऑलरेडी तेंच्यांनी कमिटमेंट केलां. आमी चेअरमॅन, वायस चेअरमॅन, CM, दाजी, हांव तेन्ना वांगडा आसलें एश्युरन्स केला ते लेगीत 150 कोटीचे तितून जातलो. म्युनिसिपालिटीन CO बीन करता आनी ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसर आहा इंचार्ज. आनी ते जे पळय तेंच्यांनी टायअप MOU करूंक जाय कोणाचे कडेन गोशाळे कडेन, आनी जे तेंचे आहा ते गोशाळे केले की ते शिफ्ट करता. आनी ते जे पळय खर्च येता तितको इन्कम आमकां आमी दिवपाक. म्युनिसिपालिटीक 23 लाख आमी दिता गाडी घेवपाक, गोरवां आसा तितून शिफ्ट करपाक. स्कीम सगळे आहा. लोकल बॉडीन ते इंट्रस्ट घेवंक जाय लोकां खातीर आनी करूंक जाय. साश्टीचे भोंवडेर मंत्री गोविंद गावडेन मडगांवां रवींद्र भवनांत नव्या चिलर प्लांटाचें उक्तावण केलें. बरोबर फातोर्डे स्टेडियमाची पळोवणीय केली. बरोचशे कितले दिसा पासून एक चिलराचो विशय आशिल्लो. इमिडिएटली हे चिलराचें काम
सुरू करून आज आमी रितसर ताजें उद्घाटन केल्लें आसा. सगळ्या माणकुल्या भुरग्यां खातीर म्हजें परत एकदा आव्हान आसा, तुमच्या टिकेटीची वेवस्था म्हज्या डिपार्टमेंटान केल्ली आसा. कदाचित काही गोष्टी जर उरलेल्या आसत, तुमी आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स अँड यूथ अफेर्स, त्याच बरोबर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा किंवा आमचो मडगांव जो PGN जो स्टेडियम जो आसा थंय तुमी संपर्क सादचो टिकेटिंगा खातीर आनी ह्या मॅचीचो तुमी आस्वाद घेवचो, इतलेंच हांव तुमच्या वतीन हांव सांगपाक सोदतां. शेतकी मंत्री रवी सांग्यार शेतकारांच्या वासपुसेक पावलो. रानटी जनावरांचो शेतकारांक उपद्रव जाता, उपाय काडात म्हणून रवी मुखार इशू. जनावर आसा, माकड आसा, दुकानां ल्हान दुकान आसा, मागीर गव्हर्नमेंट आसा आनी हे सगळे ते येवन ती नासाडी करतात. पूण आमची तांकां सबसिडी दिता ती तांकां पुरी जायना. हांव ना तेजेर विचार करतले आमी की तेजेर सबसिडी दिली पूण ती जायना. पूण तांकां कितें आसा भितर सरले नंतर तेजे कितें ते लोकांक हेजे बरें कायदे बरोबर तांकां मारूंक गावना. दुकानां मारपाक मेळना जावं माकडां मारपाक आनी कितें तांकां मारपाक मेळना. पूण तांकां ती घनाय जाय पडटली. ती घन म्हणटली घन आसा ती आतां कलेक्टर म्हणल्यार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटा पडले किंवा मुख्यमंत्र्या पडले तेणी ते अमेंड करून तांकां घन दिवपाचें आसता. हे रेव्हेन्यू आमी मुख्यमंत्र्या हे दितले की शेतकऱ्याची ही मागणी आसा. म्हणजे ते शेतकऱ्यां मुख्यमंत्र्यान आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराकय लागता ते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. रेशमागुश कुठ्ठाळी दवरले ZP मतदारसंघात छाननी उपरांत निमाणे 16 उमेदवारी अर्ज मानून घेतले. शुक्रारा 20 उमेदवारी अर्जांची विस्कटावणी जाली. कुठ्ठाळे 4 दवरले 8 आनी रेशमागुश 4 उमेदवार. वेंचणुकेक BJP, काँग्रेस, आपाचे चिन्हाच्या उमेदवारां बरोबर 9 अपक्ष उमेदवार आसात. तातूंत RGचे 3. 16 ऑक्टोबराक मतदान, निकाल 18. सांग्यार IIT सुवातेच्या वाठारांत जमावबंदी लागू केल्ल्यान IITक विरोध करपी थळाव्याची सांग्यार दांड्यार निदर्शनाचो 23वो दीस. जमावबंदीक लागून मदीं खंड पडलो. सांगेचो आमदार मंत्री म्हणटा पिकावळ दाखयात आनी मागीर स्वताक शेतकार म्हणात. मिडियान खंय थंय वचून जमिनी परिस्थिती पळोवची. आमी ह्या जाग्यार कित्याक बसताय? आमी शेतकारां सगळीं आमी शेतां वचून आमी बसतालीं, काम करतालीं. आमकां थिंगा 1 फावटी काम कॉलम लायलो आनी आमकां थिंगा बसपा ताणें बंद केलो. पूण आमी बसताय, आमी कोणा झगडी करपा न्हू, कोणा मारपाक कित्याक आमी वचनाय, फुडें चलनाय आनी तें आमची देव मनाक घालना. जर पुर्तुगीजात त्या वेळार सावन तुमी आसा जर जाय तुमचे जे डॉक्युमेंट आसात किंवा तुमची पिकावळ आसा, खंय तरी म्हाका एक आंब्याचें झाड दाखयात, खंय तरी म्हाका एक पणसाचें झाड दाखयात, खंय तरी म्हाका एक माडाचें झाड दाखयात, खंय तरी म्हाका तुमी जे शेतकार म्हणटा पळय न्ही त्या शेताची जमीन दाखयात, एक कणस पिकयले दाखयात. अशा प्रकारचे बेमालूमपणे बंडलां मारून हे लोक स्वताक शेतकरी म्हणटात. प्रत्यक्षान मिडियान थंय वचून त्या शेतकरी म्हणपी लोकां बरोबर वचून तांची शेती खंय आसा ही पयली करून घेवची. सांग्यार आंबे घाटार कुशिल्ली बॉडी मेळ्ळ्या. म्हयनोभर आदींच खून जाला आसुये म्हणून अदमास. बॉडी प्लास्टिकाचे पोतयेंत गुठलायल्ली मेळ्ळी. कूड 14 ते 22 वर्सां मजगतीं पिरायेचे चलयेची. चली गुरवार आशिल्ली म्हणून पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सांगता. सांग्या पोलिसां मुखार ब्लायंड केस तडीक लावपाचें आव्हान. 5 दिसां फाटीं ही कूड अशे अवस्थेत ट्युरिस्टांक त्या वाठारांत दिसली. तांणी पुलिसांच्या कानार घाले. सांगेच्या पोलिसांनी चौकशी सुरू केल्या. प्रुडंट आंबे घाटार त्या सुवातीर पावले. ट्युरिस्टांच्या पास जाताना कित्याक तरी लागून रावल्लो हांगा. ताणें मागीर तांकां कितें तरी डावटफूल दिसलें म्हणून ताणें इन्फॉर्मेशन दिलें. तेजे नंतर जेन्ना ती बॉडी जो सापळो आशिल्लो त्या सापळ्या लागून खंय तरी डावट जालें. कित्याक जेन्ना पुलिसांक जाल्यार ती डिकम्पोज बॉडी म्हणल्यार फक्त सापळो आशिल्लो आनी 1 म्हयनो जालें अशें तेणी जालें. तेजे नंतर ती बॉडी जे कांयच ब्लायंड जे प्रमाणे ब्लायंड केस म्हणल्यार जाता, जे प्रमाणे तो मनीस कितें तो सापळो कोणालो तो प्रश्न. जेन्ना तेजे पोस्टमॉर्टम जालो तेजे नंतर कळ्ळें की ते बायल मनशेचे बॉडी म्हणून. आनी खंय तरी ते बॉडीक जेन्ना सांजची पुलिसांनी रिकवर करपा आयले तेन्ना तेजे गळ्याक एक स्कार्फ काय ओढणी कितें आसली. दुपट्ट्यान खून केला आसुये म्हूण दुबाव. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा प्रमाण चली 14 ते 22 पिराये मदली आनी गुरवार आशिल्ली. ब्लायंड केस सोडोवपाची सांगे पुलिसां मुखार चॅलेंज. स्टुडंट मिडिया खातीर सांगे साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. घेवया बारीकसो ब्रेक.
पळयत रावत प्रुडंट. सात्तीसाव्यो नॅशनल गेम्स गोंयांत जातल्योच म्हणून स्पश्ट. खेळा मंत्री गोविंद गावडे उलयला. सुरतांत 12 ऑक्टोबराक 36व्या नॅशनल गेम्साच्या समारोप सुवाळ्याक फ्लॅग घेवंक आमंत्रण मेळ्ळां म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. डिसेंबरा उपरांत नॅशनल गेम्सच न्ही तर एशिया गेम्सा सारकी व्हडली सर्तूय घेवंक खंय गोंय सज्ज आसतलें. इंडियन ऑलिंपीक असोसिएशनान आमकां त्यांच्या एप्रुवलाचे लेटर धाडिल्ले आसात आनी त्या संदर्भान 36th नॅशनल गेम्साची क्लोजिंग सेरेमनी जी सुरताक जावपाची आसा ऑन 12th ऑफ दीस मंथ ऑक्टोबर, तेजो फ्लॅग रिसीव करपा खातीर आमकां आज आमंत्रण आयिल्लें आसा. जे गोंयकार कितले वर्सां पासून ह्या गोश्टीची मोठ्या ताकतिकेन वाट पळयतली ती आज प्रतीक्षा सोंपिल्ली आसा. डिसेंबर पर्यंत तुमी रावचे आनी डिसेंबर उपरांत आमी केदोय व्हडलो नॅशनल गेम्स जे आसूं किंवा आनी खंयचे एशियन गेम्स सुद्दां आमी होस्ट करपा खातीर गोंय सज्ज आसतलें. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आज तो दीस उमेदीचो दीस आज परत एकदा उजवाडलेलो आसा. ही ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ती ऑपॉर्च्युनिटी आमकां हाता सकल्यान घालपाक जायना. ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजे डिपार्टमेंट आनी म्हजो एकंदरीत गोंय सरकार जो आसा तो परिपूर्ण योग्य तरेन ही नॅशनल गेम्स 37 नॅशनल गेम्स होस्ट करपाक आज आमी कटिबद्ध आसात. गोंयच्या मिनेरां कडेन परंपरागत आशिल्लीं 88 मायनिंग लिजां खाली करून लिजांचो ताबो फाटल्या 6 जून मेरेन गोंय सरकारा कडेन दिवपा विशीं सरकारान दिल्ली ऑर्दीक मिनेरांनी हायकोर्टांत दिल्लें आव्हान भायर. मिनेरांच्या आव्हान याचिकाचेर हायकोर्टाच्या गोंय खंडपीठान शुक्रारा निकाल दिलो. सध्या लिजां सरकाराच्या ताब्यांत. मायनिंग कंपनीज कोर्टान गेल्ल्यो की तांकां जे वेकेट कर म्हणून 12G ची नोटीस दिल्ली आनी 12HS ची नोटीस दिल्ली ती तांणी चॅलेंज केल्ली. ती पिटिशनां आज हायकोर्टान डिसमीस केल्ली आनी ही आतां पिटिशनां डिसमीस जाल्ल्या कारणान आमचो जो ऑक्शन प्रोसेस सुरू जाला तो आतां कंटिन्यू उरतलो आनी ताका लागून आमचें जें मायनिंग बेगीन सुरू करपाचें जो आमचो मुद्दो आसा आनी आमचें जें इंटेंशन आसा ताचो मार्ग आमचो मोकळो जाला. मेर्शे जंक्शनार अटल सेतूच्या खांब्याच्या ग्रेड सेपरेटरांत आडकल्ल्या कामगाराक साल्वार केलो. तो खंय फावडो घेवन वयर चडिल्लो. कोणें तरी क्रेनवाल्याक आपयलो. क्रेन ऑपरेटराच्या आदारान तो कामगार सकयल देंवला. फायर ब्रिगेड तो मेरेन पावलीच ना. फाटल्याच म्हयन्यांत दाबोळे बायपासाच्या ग्रेड सेपरेटरांत एक बायल सापडिल्ली. आतां मेर्शे. पुल पर चढ़ा था, काम करने वाला कोई था, वो फावड़ा लेकर गया था और ऐसे उघारे निकाले था, कपड़े पैंट पहना था और आपने क्रेन से निकाला? क्रेन से निकाला। वो क्या बोलने लगा पहले? बाद में कुछ नहीं बोला, बाद में हम उनको उतार दिया, बाद में वो लोग चला गया वो। और फायर ब्रिगेड नहीं है? फायर ब्रिगेड उस टाइम में नहीं है। आपने क्रेन से निकाला? कुडचड्यार माड बाणसाय शूटआउट केशीक जोडून जाल्ले बेकायदेशीर रेवेचे केशींत पोर्ट्स कॅप्टन खात्याची एक्शन. माड न्हंयत रेवे सयत बुडयल्लीं 4 व्हडीं आनी 4 सक्शन माकनाचो सोद लायलो. आतां मेरेन 2 व्हडीं आनी 1 माकना भायर काडलां. थंय बेकायदेशीर रेवेच्या वेवसायांतल्यान केल्ल्या शूटआउटांत एकलो लेबर सोंपिल्लो, दुसरो जखमी जाल्लो. बुडले जाल्यार तें काडूंक मातशें प्रॉब्लम जातलें म्हणून ट्राय करतले.
पूण सर कितले आतां सध्या आयडेंटिफाय जाल्ले आसा काय खबर ना हे आतां पुलिसांनी एक सेक्शन प्रमाणे 2 कॅनो दिल्ले आहा कुडचेरो पुलीस स्टेशन आनी केपें पुलीस स्टेशनान कुडचरे पुलीस स्टेशन कितले आसा कॅनो सेक्शन प्रमाणे कॅनो दिला त्यांनी आनी केप्यां केपें कॅनोज आहा एक आनी सेक्शन ना ही आशिल्ली सकाळची अपडेट परत रोखडेच मेळया प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट ट्विटर ॲप फेसबुक टाटा स्काय जिओ TV ॲपार बी प्रुडंट बी सेफ कीप वॉचिंग प्रुडंट देव बरें करूं